आजची एक बातमी भायर सरल्या की आनीक एक काँग्रेसीचो आमदार आपल्या दोगा चेड्यांक घेवन बीजेपीन वता म्हणून हाजेर एक दिसून येता की यांचो जो एमएलए घेवपाचो विकपाचो धंदो बंद जायच ना आणि आता एक एमएलए दिलो जाल्यार आनीक दोन चेडे फ्री मेळटा. एक कठीण परिस्थितीन आज गोंय चल्ला. लोक मरता कोविडाक लागून. यांच्याकडे मिसमॅनेजमेंट इतलो जाला की हँडल करपाक जायना. लोक भिवून आसा, त्रासान पडल्या. आयडीसी कुंकोली शिपल्यार म्हणटा त्या वाड्यार म्हाका आपयलो म्हणून हांव गेल्लो. थंय 15 लोकांक इन्फेक्शन जाल्लें आसा आणि अजून मास टेस्टिंग म्हणटा तें चालू जावंक ना. सुमार 700 सुमार लोक रावता थंय. कलेक्टराक आनीक एक लेटर बरयली. आयडीसीक विचारले जाल्यार ते 1-2 दीस तरी लागतले म्हणटा सेंटर उघडपाक थंय. अशा परिस्थितीन लोकांक पावना आसतना हे धंदे करपाक एमएलएचे धंदे करपाक जे फुडें सरल्या हे खूबच वायट. यांची आता गरजच ना या राज्यान. कित्याक ओरिजिनल जो कॅरेक्टर असलो 17 काँग्रेसचे एमएलए असले ते आता काही दिसना. म्हणजे लोकांनी मॅन्डेट दिवन धाडलेले ते लोक आता भलतेच सगळे असेंब्लीन जाल्ले आसा. म्हणून आमचो डिमांड की आता गव्हर्नरान मोदी पडपाकूच जाय आणि डिझॉल्व करून ह्या प्रेसिडेंट्स रूल घातलेलो बरो. कितें तरी लोकांक बऱ्यो सवलती मेळटल्यो, कितें तरी बरें जातलें अशें दिसून येता.